नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 13व्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी कामकाजात हाडल्यो आडमेळी. विरोधी पक्ष फुडारी फकत बोवाळ घालपाक सभाघरांत येतात तर रिजिजू. भारतीय रिझर्व्ह बँकेत रेपो दर दवरलो 5.25% स्थिर. भारताची अर्थव्यवस्था नेटान वाडटा. गव्हर्नर. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि काँग्रेस पक्षामदी सुरू आशिल्लो वाद बालिश. भाजपाक फरक पडना. प्रदेशाध्यक्ष. मोपा विमानतळा लागीं आशिल्ल्या शेतकी जमनीच्या वेव्हाराविशीं महाराष्ट्र सरकारान चवकशी करपाचो दिला आदेश. मंत्री बावनकुळे. आणि अभिलेखागार संचलनालयान आयोजित केल्ले कोंकणी बालसाहित्याचेर परिसंवाद. पद्मश्री पुरस्कृत विनायक खेडेकार हांणी केलें उक्तावण. आता पळोवया खबरो विस्तारान. आयज संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 13व्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून लोकसभा कामकाजांत आडमेळी आयल्यो. लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला हांणी सभाघराचें कामकाज सुरू केल्या उपरांत 2-3 मिनटां भितरच विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सभाघराच्या हौदांत येवन घोशणाबाजी केल्ल्यान सभाघराचें कामकाज 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें. 2 वरांचेर सभाघराचें कामकाज परत एकदा सुरू जातकीच हो बोवाळ सुरूच उरिल्ल्यान कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत दवरचें पडलें. हाका लागून परत एकदा लोकसभेत प्रश्नवर आनी शुन्यवर जावपाक पावलें ना. विरोधी पक्षाच्या खासदारांक आवाहन करतना सभापती ओम बिर्ला हांणी तांकां मर्यादे भितर वागचें असो उलो मारतना प्रश्नकाल ही लोकशायेची सगळ्यांत म्हत्वाची प्रक्रिया जावन आसा अशें सांगलें. प्रश्नकाळांत खासदारांक आपलो वाठार तशेंच देशा संबंदीत प्रश्नाची जाप सरकारा कडल्यान घेवपाची संद मेळटा तेन्ना सुरळीत पद्दतीन प्रश्नकाळ जाल्या उपरांत विरोधी पक्षाच्या साबार मुद्द्याचेर चर्चा जावं येता अशें आश्वासन लेगीत तांणी ह्या वेळार दिलें. प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें. प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं विषय उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा. कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं. सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. ह्या वेळार संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या वागणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना हे खासदार संसदेत फकत आडमेळी हाडपाच्या हेतान येतात आनी खंयच्याच विशयाचेर चर्चा वा सकारात्मक परिणाम करपाचो तांचो उद्देश ना असो आरोप केलो. लेकिन वो दबाव ना डाले. अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है. ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं. ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है. हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी राम मंदिर देणगी चोरीच्या प्रकरणाविशीं घाल्ल्या बोवाळाचेर उलोवप करतना ज्या फुडाऱ्यांनी राम मंदिराचो विरोध केल्लो आनी मंदिराच्या उक्तावणाच्या वेळार काळे बावटे दाखयल्ले त्याच पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आयज चोरीच्या प्रकरणाचो मुद्दो घेवन फकत संसदेचें काम बाधित करपा हेतान बोवाळ घालतात असो आरोप लेगीत रिजिजू हांणी मुखार केलो. कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है. तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है. और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी
कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। राज्यसभेत लेगीत नीट पेपर फुटीविशीं नवी दिल्लीच्या जंतर मंतर हांगा विरोध प्रदर्शन करपी विद्यार्थ्यांचेर केल्ली पुलीस कारवाय तशेंच राम मंदिर देणगी प्रकरणाचो मुद्दो घेवन विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभाघराच्या कामकाजात आडमेळी हाडपाचो यत्न केलो। बोवाळा मजगतीं राज्यसभेत आयज सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायाधीश वाडोवपाचें संशोधन विधेयक सभाघरांत मांडलें। ह्या विधेयक अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयांत सरन्यायाधीश सोडून न्यायाधीशांचो आंकडो 33 सावन 37 जातलो। लोकसभेत हे विधेयक आदींच पारीत जालां। केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हें संशोधन विधेयक सभाघरांत मांडलें। Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 1956 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना समाज माध्यमां वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो व्हिडिओ काडून उडयल्ल्या बद्दल मार्क झुकर्बर्ग हांणी माफी मागची अशें सांगलां। तशेंच समाज माध्यमाचेर प्रधानमंत्र्या आड चुकीची भाशा वापरून घाल्ल्या संदेशा बद्दल मेटा कंपनीच्या मुखेल्या आड कायदेशीर कागाळ करतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली। हे विशीं मुखार उलयतना संबंदीत पत्र केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्रालय तशेंच घर मंत्रालयाक धाडून दिल्ले बद्दल तांणी मुखार माहिती दिली। परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडिएरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है हमने, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती हैं, जिस किसी के खिलाफ आती है वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो एफआईआर करेंगे, पूरे देश भर में एफआईआर की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे होगा। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन परत एकदा रेपो दरांत कांयच बदल करनासतना 5.25% दवरपाचो निर्णय आयज जाहीर केलो। हे विशीं उलयतना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी हे विशीं उलयतना भारताची अर्थवेवस्था देशांतली सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आशिल्ल्यान हो निर्णय बँकेच्या अर्थीक धोरण समितीन घेतला अशें मुखार सांगलें। तशेंच भारतीय अर्थवेवस्थेंत एप्रील ते जून मेरेन अर्थीक नदरेंतल्यान अपेक्षे परस बरें काम केल्ल्यान तशेंच जीडीपी वाड 6.7% उरिल्ल्यान रेपो रेटांत कांयच बदल जावना अशें सांगतना पश्चिम आशियेंत सुरू आशिल्ले संघर्श संवसारीक पावंड्यार तरेकवार देशाच्या अर्थवेवस्थे खातीर धोको निर्माण करता अशें लेगीत नमूद केलें। The Monetary Policy Committee met for its third bi-monthly meeting of this financial year after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook. The MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the SDF rate shall remain unchanged at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. It reaffirms India's position as the world's fastest growing major economy. To sum up, the MPC noted that even though headline inflation is projected to increase, it is primarily on account of supply side pressures caused by food and fuel. It is not getting broad-based. Core inflation continues to remain moderate, and it is expected to decline after peaking in Q3. झारखंडच्या रांची हांगा JPSC आणि JSSC परीक्षेत जाल्ल्या गैरप्रकरणा आड झारखंडच्या विद्यार्थ्यांचे विरोध चळवळीचो आयज 13वो दीस।
आयच्या दिसा कांय विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी लेगीत सरकाराक दिल्या. तांणी खंयच्याच मंत्र्याच्या वा अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची मागणी करिनासतना चुकीच्या पद्दतीन जाल्ल्या परीक्षांचे परिणाम रद्द करचे अशें मागलां. हे विशीं पत्रकार परिशद आपोवन हेमंत सोरेन सरकार तशेंच राहुल गांधी हांचेर नेम साधून भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी विद्यार्थ्यांक समर्थन जाहीर करतना दिल्लींत विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या विरोध प्रदर्शनाचे समर्थन करपी राहुल गांधी हांणी झारखंडांत खंयच्याच राजकीय पक्षाचो आदार घेनासतना विरोध करपी विद्यार्थ्यांच्या प्रदर्शना विशीं कांयच प्रतिक्रिया कित्याक दिवना असो प्रश्न उबारलो. झारखंड की बात नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं है वो राहुल गांधी जी क्या? 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया है. वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, कह रही है सीबीआई जांच होनी चाहिए. इस पे राहुल गांधी जी का क्या कहना है? हेमंत सोरेन का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल क्या कहना है? बताइए जरा. खासदार बांसुरी स्वराज हांणी हे विशीं पत्रकारां लागीं उलयतना राहुल गांधी फकत आरोप आनी भ्रमाच्या बुन्यादीचेर राजकारण चलयतात आनी तथ्या कडेन तांचो कांयच संबंद ना अशें सांगलें. नीट विरोध प्रदर्शना वेळार रडपाची नाटकां करपी राहुल गांधी झारखंडांत विरोध करपी विद्यार्थ्यांचे समर्थन कित्याक करना असोय प्रश्न तांणी उबारलो. उनकी पूरी की पूरी राजनीति केवल आरोपों पर आधारित रहती है या भ्रम पर आधारित रहती है और हमेशा तथ्यों का अभाव होने के कारण वो राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी आघात करते हैं. वो आरएसएस जो पिछले 100 बरसों से राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ रूप से अपना योगदान दे रहा है. बार बार राहुल गांधी जी लोकतंत्र के संस्कारों की अवहेलना करते हुए इस संगठन पर आरोप प्रत्यारोप किसी न प्रकार का आघात जरूर करते हैं. मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से, ये जो क्रोकोडाइल टीयर्स आप निकालते हैं स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के नाम पर, ये चुप्पी में क्यों तब्दील हो जाता है जब पेपर लीक का मुद्दा झारखंड में होता है? घेऊया एक लहानसो विसो. इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है. ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं. भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. भगवान वेद व्यास के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मिठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है. ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है. प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर. पळया मुखावेल्यो खबरो. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष हांचे मदीं सुरू आशिल्लो वाद सध्या बरोच गाजता. एकमेकाचेर आरोप करीत खंय तरी दोनूय पक्षां मदीं फूट पडून येता. त्या विधानसभा वेंचणुकेंत हे पक्ष स्वतंत्रपणान वेंचणूक लढयतले अशे स्पश्ट संकेत दिसून येतात. मजगतीं भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी ह्या वादा विशीं प्रतिक्रिया दितना भाजपाचें लक्ष पक्षाची पोच दरेक मतदारसंघात सशक्त करपाचेर आसा. हेर पक्षां भितर जाल्ल्या घडामोडींचो भाजपाचो परिणाम कांयच जायना अशें तांणी सांगलें. तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस पक्षा भितर चलिल्लो वाद बालीश आसा अशी प्रतिक्रिया लेगीत तांणी मुखार दिली. आमी ताज्या फायद्याचे ताज्या नुकसानाचे आमी पळयना ते ताजे लुकावट.
ते सध्या ते ल्हान भुरग्यांची झगडी चालू आसात तांचे ते रांदचे कुडीन बीन कितें झगडी बीन चलता पयलीं तसले तातूंत आमी भितर पडना ते तांचे लोक कोण ते म्हणटा SMS धाडलो, कोण म्हणटा SMS धाडूं ना, कोण म्हणटा फॉरेन्सिकाक धाड, हें कितें भुरगेपणां पोक्तपणां मातशी मॅच्युरिटी म्हणटा आसता पळय ती पॉलिटिकल हातून आसता ती लोकांक कळटा आनी म्हणून तांच्या गोवा फॉरवर्डाच्या आनी काँग्रेसीच्या रांदचे कुडीन कितें शिस्त ताचो म्हजो विशय न्ही. हांव एकच मतदारसंघ अशें पळयना. म्हणजे अध्यक्ष नात्यान म्हाका 40 मतदारसंघाचे कडेन लक्ष आसा आनी भारतीय जनता पार्टी 27 30 जे आसा ते 30 आमी साकार करपाक लागून आमचें काम चालू आसा. मोपा विमानतळ सुरू केल्या उपरांत फाटल्या 3 वर्सांत दोडामार्ग आनी सावंतवाडी वाठारांत जाल्ल्या जमनीच्या वेव्हाराची चवकशी करपाचो आदेश महाराष्ट्र सरकारान दिला. येणावळ कायद्याचें उल्लंघन करून कांय भायल्या लोकांनी आपली वळख शेतकार म्हूण दाखोवन जमीन विकती घेतला असो आरोप महाराष्ट्राचे येणावळ मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हांणी केला. तशेंच शेतकी जमनीचेर औपचारीक झोनिंग परवानो नासतना बेकायदेशीर प्लॉटिंग केल्ल्याच्यो कागाळी सरकारा कडेन आयल्यात अशें लेगीत तांणी पत्रकारांक सांगलें. हाचेर कोंकण आयुक्ता खाला चवकशी करपाचे आदेश दिल्यात अशी माहिती तांणी मुखार दिली. 5 दिनों से मैं कोंकण विभाग का दौरा कर रहा हूँ. कंप्लेंट्स है कि दोडामार्ग सावंतवाड़ी तहसील में किसानों की जमीन बाहर के राज्य के लोगों ने डुप्लीकेट किसान बताकर ली गई. अब किसान है तो किसान की जमीन ले सकता है, किसान नहीं होगा तो किसान की जमीन नहीं ले सकता है. एक्ट है, हमारा एक्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसमें कलम 63 है, उसका भी उल्लंघन हुआ है. दूसरा एक कंप्लेंट है कि यहाँ के जो प्लॉटिंग हो रही है वो विदाउट जोनिंग हो रही है, रेसिडेंशियल जोन नहीं है, उसके बाद भी प्लॉटिंग हो रहा है. तो रेसिडेंशियल जोन करना पड़ेगा प्लॉटिंग के लिए. एग्रीकल्चर जोन पे आप रेसिडेंशियल प्लॉटिंग नहीं कर सकते हैं. ये भी एक बड़ा मसला है. तो इसलिए हमने विचार किया अभी कि इसका सारा इंक्वायरी करेंगे. हाउस में भी ये इशू आया था, विधिमंडल में हमारे असेंबली हाउस में इशू हुआ था इसका. उसका एक कोंकण कमिश्नर हमारी जो है उसकी इंक्वायरी कर रही है. 2 कलेक्टर भी उसमें है, IGR भी है, सारे लोग हैं. तो मुझे लगता है ये सारे लोग इसकी इंक्वायरी करेंगे. जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आगे कार्रवाई करेंगे. मडकयच्या NQ एथिकल्स लिमिटेड ह्या वेवसायीक आस्थापनान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या जोडपालवान कंपनीचे संस्थापक आनी वेवस्थापकीय संचालक मेहुल शाह हांची आवय सर्गेस्त चंद्रा शहा हांच्या यादींत 5व्या वर्सुकी रक्तदान शिबिराचे आयज आयोजन केलें. ह्या शिबिरांत एकूण 142 कर्मचाऱ्यांनी स्वइच्छेन रक्तदान केलें. कार्यावळींत म्हाड्डोळ पुलीस स्थानकाचे पुलीस निरीक्षक योगेश सावंत हांणी हजेरी लायली. ह्या वेळार योगेश सावंत हांणी कंपनीच्या ह्या उपक्रमाची तोखणाय केली. Leader in healthcare and tropical pharmaceutical formulation, NQ Ethicals works daily to yield comfort and improve the lives of millions of people worldwide. But today, through this blood donation drive, the commitment to human health takes an personal touch. Likely, Madhav sir has said that blood is something that cannot be manufactured. So that's the only way to donate blood is from a human being to other human being. So it cannot be manufactured in any way. So that is the importance of blood. All the medicines and there is many development, but blood is something that till humankind is not able to manufacture. So I congratulate all the donors who have come here, because you are doing a noble cause. Because generally what happens, if someone requires blood, then we give it. So we know that we are helping someone, this person is in need of blood, so we are doing it. But giving blood in such a blood donation camp, it is like we don't know whom it will be, whose life it will save. So it is a selfless noble cause. मांद्रे आगरवाडा हांगच्या सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाच्या सभाघराचे प्रलंबीत उरिल्लें काम निमाणे थळावे आमदार जी तारोलकर हांचे हस्तुकी मार्गाक लागले. आयज राज्य सरकारा वतीन ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 60 लाख रुपया अनुदान मंजूर जावन आमदार आरोलकर हांच्या हस्तुकी बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार उलोवप करतना आगरवाडा सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सांस्कृतीक आनी पारंपारीक दायज जपून गणेश उत्सवा निमतान ल्हान व्हड तशेंच तरेकवार सामाजीक आनी सांस्कृतीक फाटभुंयेंतल्या लोकांक एकठांय हाडटा.
त्यानं ह्या मंडळाच्या सभागृहाची आयज जाल्ली सुरवात महत्वाची आसा अशें आमदार जी तारुलकर हांणी सांगलें. सार्वजनिक गणेश उत्सव कमिटी आहा ती कंटिन्युअसली म्हाजे कडेन फॉलोअप करतली आमकां कशा भशेन हे बेगिनात बेगीन जाय आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली आनी आमकां स्पेशल हे प्रोजेक्टाक फंड्स सँक्शन करून घेतले. टोटल कॉस्ट आहा 60 लाख रुपया आनी 60 लाखान ह्यो टोटल आमी मंडप आहा ह्यो आयज फावंडेशन स्टोन घातलेलो आहा. आमच्या मदीं गांवची सरपंच आहा, पंच मेंबर सगळे आहात. खरेंच बरें दिसता जेन्ना मांद्र्याची उदरगत किंवा गांवची खंयची उदरगत करता तेन्ना आमदार ZP आनी सरपंच आनी पंचायत हे सगळे एकी कडेन आसात जाल्यारूच उदरगत बरी जाता. ते करता आसतना गांवचे स्थानीक किंवा संस्थे आनी देवस्थान जर आनीक वांगडा आसा जाल्यार आनीक बरें कार्य करपाक मेळटा. त्या प्रमाणे आयज हांगासर केल्ले आहा. तेका लागून तेंचे सगळ्या कमिटीचे देवस्थान कमिटीचे पंचायतीचे अभिनंदन करता की एक प्रोजेक्ट आगरवाडे सगळे म्हणटात आगरवाडे गांव धाकटो पूण धाकटो गांव आसलो तरी डेव्हलपमेंट सगळे कडेन जावपाक जाय आनी डेफिनेटली येणाऱ्या 3-4 म्हयन्यान आनीकूय डेव्हलपमेंट जातले आनीकूय बारीक बारीक प्रोजेक्ट येवपाचे आहात. हे फक्त सक्सेसफूल जाला ह्या आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा खातीर. भोपाळांतल्या ब्रिक्स सांस्कृतीक कार्यपंगडाची 3री बसका सुरू जाल्यात. संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अगरवाल हांणी हे बसकेक येवकार दिलो. ब्रिक्स सांस्कृतीक सहकार्याचे उद्दिष्ट आनी दृश्टिकोन हे विशीं तांणी जमिल्ल्या प्रतिनिधींक म्हायती दिली. ते उपरांत वांगडी देशांतल्या प्रतिनिधींनी आपले विचार मांडले. इजिप्ताचे प्रतिनिधी आभासी प्रणाली वरवीं हे बसकेंत वांटेकार जाल्ले. इराणाच्या प्रतिनिधींनी संस्कृताय हे अस्मितायेची बुन्याद अशें सांगून एकमेका विशीं आदर वाडोवपाच्या गरजेचेर भर दिलो. ह्या 2 दिसांच्या बसकेंत ब्रिक्स वांगडी देशाचे प्रतिनिधी सांस्कृतीक सहकार्य आनीक घटमूट करपा विशीं विचार मंथन करतात अशें मंत्रालयाचे सचिव विवेक अगरवाल हांणी म्हायती दिली. So this is the third meeting of this working group. The second meeting happened in Varanasi. This is a very important meeting because this will be the concluding meeting to adopt the communique on the culture track. This meeting will have culmination with the ministers of culture of all the member countries coming together and adopting the communique on culture track. We have reached almost a consensus. Debates will happen today and tomorrow, and we hope that by 7th, when the ministerial starts, we should be able to come with a consensus draft which can be adopted by the ministerial, and we can then move forward and have the draft adopted, and this adopted draft can then become part of the main communique that will be adopted by the BRICS heads of countries, which will be chaired by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. भारताच्या गिरेस्त हस्तकलेक उर्बा दिवपा खातीर कापड आनी हस्तकला मंत्रालयान नवी दिल्लीत GI एंड बियॉन्ड समिटाचें आयोजन केल्लें. कापड आनी हस्तकला मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ह्या समिटाक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. भारताच्या हस्तकलेक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच हस्तकला उद्देग घटमूट करपा हेतान ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. कार्यावळीचें उक्तावण जाले उपरांत मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले मंत्री पवित्रा मार्गरेटा हांणी ह्या हस्तकलेच्या दिकेन उबारिल्लें हें पावल मोलादीक आसा अशें सांगलें. More than 820 products of India are now GI tagged, and also I'm very proud to say till 2014 there were only 200 GI tags, but as and when Pradhan Mantri Narendra Modi ji took charge as the Pradhan Sevak of this country, after that during these 12 years we have more than 600 GI tags. So GI tag is not only an intellectual property certificate, this is a certificate, this is a document which carries our identity, our the cultural heritage of a region, our civilizational strength. So this summit will definitely have deliberations on all these subjects related to GI tag. घेऊया एक लहानसा विसर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार.
विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेले खबरो. गोंय अभिलेखागार खात्यान आयज मिरामारच्या गोंय विज्ञान संस्थेच्या सभाघरांत एका दिसाच्या परिसंवादाचें आयोजन केल्लें. हो परिसंवाद कोंकणी बालसंपद संकलन आनी संवर्धन, कोंकणी बालकथांचो खजिनो ह्या विशयाचेर आदारीत आशिल्लो. परिसंवादाचें उक्तावण नामनेचे गोमंतकीय लोककथाकार तशेंच पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत विनायक खेडेकर हांच्या हस्तुकीं जालें. कार्यावळींत अभिलेखागार संचालक डॉ बालाजी शेणय, गोंय विद्यापीठाच्यो भाशा आनी साहित्य विभागाच्यो आदल्यो डीन डॉ किरण बुडकुले, वैज्ञानीक अधिकारी गायत्री घाटवळ तशेंच खांडोळच्या सरकारी महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत हजर आशिल्ल्यो. गोंय मराठी पत्रकार संघाचे वांगडी म्हालगडे पत्रकार, कवी आनी लेखक प्रकाश क्षीरसागर हे आयज अचकीत संवसाराक अंतरले. गोंय मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वामन प्रभू हांणी तांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलें. गोमंतकीय पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत तांचें योगदान मोलादीक आसून तांचो उणाव सदांच जाणवतलो अशी प्रतिक्रिया वामन प्रभू हांणी दिल्या. आपल्या लेखनांतल्यान समाज जिवनांतल्या तरेकवार पैलूंचेर तांणी नियमीतपणान उलोवप केलां आनी लोकांक विचार करपाक उर्बा दिल्या. तांचें सादेपण, सगळ्या बरोबर काम करपाची वृत्ती आनी पत्रकारिते विशीं तांची आशिल्ली निश्ठा सदांच यादीत उरतली अशें लेगीत तांणी मुखार आपल्या संदेशांत म्हळें. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा आयज नेपाळाच्या शिवसागर बिहुबोर हांगा तांणी आयज भेट दिली. मंत्री JP नड्डा हांचे सयत मुखेलमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हांणी लेगीत भोंवडी केली. आसामांत हुंवाराक लागून प्रभावीत जाल्ल्या सुवातांचेर तांणी भेट दिली. थंय तशेंच परिस्थितीचो नियाळ घेवन तांचे कडेन उलोवप केलें. प्रभावीत जाल्ल्या लोकांक फावो ती मजत करपाचो विश्वास मंत्री JP नड्डा हांणी दिलो. बचाव कार्यांत कांयच उणें पडपाक दिवचे नात आनी राज्याक फावो ती अर्थीक मजत दिवपाचें उतर लेगीत तांणी ह्या वेळार दिलें. ये बहुत ही दुखदाई है और सामान्य मानवी को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मैं भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से आपको और हेमंत दा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राहत में कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी कसर नहीं रहेगी. हर तरीके से राहत पहुंचाने का काम हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ चल रहा है. उसमें आर्थिक दृष्टि से जो भी मदद होनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से वह मदद पूरी की पूरी मिलेगी. मजगती गोंयांत लेगीत हवामान खात्यान 5 ते 7 ऑगस्ट मजगती येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींचेर वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वाऱ्यासयत पावसाच्यो घसघशीत दोडको येवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हाचे सयत 5 ते 11 ऑगस्ट काळांत लेगीत पावस गोंयांत मध्यम स्वरुपांत हजेरी लायतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. पळया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.0 आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8 इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 13व्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी कामकाजांत हाडल्यो आडमेळी. विरोधी पक्ष फुडारी फकत बोवाळ घालपाक सभाघरांत येतात रिजिजू. भारतीय रिझर्व्ह बँकेत रेपो दर दवरलो 5.25% स्थिर. भारताची अर्थव्यवस्था नेटान वाडटा गव्हर्नर. गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस पक्षां मदीं सुरू आशिल्लो वाद बालिश. भाजपाक फरक पडना प्रदेशाध्यक्ष. मोपा विमानतळा विशीं आशिल्ल्या शेतकी जमनीच्या वेव्हारा विशीं महाराष्ट्र सरकारान चवकशी करपाचो दिला आदेश. मंत्री बावनकुळे. आनी अभिलेखागार संचालनालयान आयोजीत केले कोंकणी बाल साहित्याचेर परिसंवाद. पद्मश्री पुरस्कृत विनायक खेडेकर हांणी केलें उक्तावण. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 हाचेर पळोवंक शकतात.
इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.